केपें तालुक्यातल्या दोन वेगवेगळ्या रस्तो अपघातात 3 गोरवांक आगताक मरण आयले। शुक्रारा सकाळी आमोणा जंक्शन आणि पोरण्या केपें पुलीस स्टेशन लागीं हे अपघात जाले। गाडयांच्या धपक्यात गोरवांक मरण आयिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। या घडणुकाक लागून रस्त्यार भटक्या गोरव्यांचो प्रश्न आणि गाडयो चलोवप्यांच्या जिवाविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला। हे एनिमल्स असताय न्हू ती मनशां भाशेन तेंची कुयदाद घेवंक जाय आनी आमी कुयदाद तेंची घेयनाय। रस्त्याचेर गायो सगळ्यो पडल्यो आसताय तेंकां बरें कोण केअर करना हे दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपालिटी आतां म्हणटा तो कावन्सिलर्स वा कोण नाय बट कोणेय जाल्यार रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय। हे रस्त्यार गाय बसताय भोंवताय तेंकां टेक केअर करपाक कोण एक आहा न्हू मनीस कोणूय जाल्यार आहा तेंकां टेक केअर करपाचो तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणें केलो ना। कित्याक केलो ना तेणें कोण तो त्या मनशाक क्वेश्चन करूंक जाय कित्याक दिस इज व्हेरी सॅड। हे पुअर एनिमल्स ते मारले ते भायर आतां दिस इज व्हेरी सॅड। दिस इज फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आय थिंक हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जाऊन एक आमचे पोलीस स्टेशना कडेन ओल्ड पोलीस स्टेशना कडेन कॅनरा बँके कडेन आनी 2 हांगा युनियन बँके कडेन ते सायडीन पूण आमी जे कितलेशे व्हिडिओ घातले हे गोरवांक रातचे खंय तरी तांकां शेल्टर दिया अशें म्हणून म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट केली। आयदन हाजे कितलीशी व्हिडिओ घातली ते जाता कितें रातचे हांव 12 12:30 1 बीन हांव भायर सरता ट्रॉलर बीन आयल्यार कित्याक वाचयता म्हणून म्हाका दिसता खंयची तरी गाडयेन स्पिडीन तांकां मोगून गेला अशी मडगांवच्यान आयला नाजाल्यार हांगच्यान गेल्या कळ्ळें। तर हांव मागता आमचे पुलिसा कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन केपेंचे तुमी CCTV पळोवन हो पळय कोण पळय हेका पळय ते एक्सिडेंट करून गेला पळय न्ही तांचेर तुमी इन्वेस्टिगेशन करचें आनी ताका तुमी ताचेर एक्शन घेवचें। कित्याक काय म्हळ्यार ती सगळी CCTV बीन आसा युनियन बँके कडेन आसा मागीर कॅनरा बँके कडेनूय आसा। हांव ती म्हणटा गोरवां म्हणटा ती मनजात ती रस्त्यार येताच पूण रातची पळय गाडी पळय अशे तरेन पळय स्पिडीन वयता पळय थोडे ट्रक बीन हेवी पूण म्हाका दिसता कोणे तरी तांकां ते डॅश मारून गेला कोण तरी रातचे पळय ते सगळे पिवन चलयतात तर हाजेर मातशें इन्वेस्टिगेशन करचें आनी ते कोण तो तेणी मातशें आयडेंटिफाय करून ताका एक्शन घेवचें अशें म्हूण हांव मागणी करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक।